वीज खात्याच्या मालमत्तेचो गैरवापर करपी आड कायदेशीर मार्गान कारवाय सुरू केल्ले नोडल अधिकारी तशेंच कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेक सरकारान कामाच्या जबाबदारींतल्यान मुक्त केलो। काशीनाथ शेटये हांच्या जाग्यार उत्तर गोंया खातीर अधीक्षक अभियंतो शैलेश बुरये जाल्यार दक्षिणेत एससी राजीव सामंत हांची नोडल अधिकारी म्हणून निवड केल्या। हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केलो। काशीनाथ शेटये म्हणटा आपल्याचेर कोणेच दबाव हाडूंक ना। हरवळे वाठारांतल्या श्री रुद्रेश्वर देवळाची अध्यात्मिक पर्यटनाच्या नदरेत उदरगत जातली। सुमार 17 कोटी रुपया खर्च करून ही उदरगत करतले। हे विशींची निविदा जारी केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। लोकांनी देवळाच्या वाठारांत नितळसाण दवरची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। फेब्रुवारात 2 दिसांचे अधिवेशना उपरांत आता सरकार मार्चात 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेता। हे 2 आणि 3 दिसांचे अधिवेशनांचेर विरोधकांनी सरकाराचेर टिका केल्या। राज्यात दिसान दीस सरकाराचो गैरकारभार उक्ताडार येत आसा। कॅश फॉर जॉब प्रकरण, जमीन हडप प्रकरणातलो सुलेमान खानाची कॉन्ट्रोवर्सी आनी हेर हे सगळ्याचेर सरकाराक जाप विचारपाची तशेंच गोंयकारांचे प्रस्न मांडपाची संद विरोधकांक मेळटा ती विधानसभा अधिवेशनांनी। मात सरकार पुराय ताकीची व्हडली अधिवेशनांच घेवपाचे मुडांत ना अशें दिसता। सरकाराचे हे कृतीचेर विरोधकांनी टिका केल्या। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच। सकाळी फातोडेर 3 वरांचेर तामिळनाडूक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 जाणांक मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारीन एका सरकारी बशीक नेटान धपको दिलो। 5 जाणांक मरण आयले तशेंच कारीचेय बी बरेच लुकसाण जालें। फुडलो तपास चालू आसा। बुधवारा सकाळी झारखंडच्या लाटेहार जिल्ह्यात सुमार 2:30च्या सुमाराक एका वेगान येवपी गाडयेन पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक नेटान धपको दिलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी महाकुंभ सावन परत येतना हो अपघात घडलो। ह्या अपघातान कार चालकाक दुखापत जाल्ल्यान तिका हॉस्पिटलांत भरती केल्या। तशेंच गाडयेचेय बी बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। रोमी लिपीक देवनागरी सारको दर्जो मेळचो म्हणून ग्लोबल रोमी लिपी अभियानान एक युवा समिती स्थापन केल्या।
मॅथ्यू आल्मेदा ह्या युवा समितीचो अध्यक्ष जाल्यार फ्रेझियर कुलासो उपाध्यक्ष म्हणून कामां करतले। रोमी लिपीक समान दर्जो मेळोवन दिवपा खातीर ही युवा समिती आतां वावुरतली अशी माहिती ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे अध्यक्ष केनेडी आफोन्सोन दिल्या। आयज 26 फेब्रुवार 144 वर्सांनी जावपी महाकुंभ मेळ्याचो निमणो दीस। गोयच्या भाविकांक महाकुंभाक वचपाक मेळचे खातीर सरकारान मुख्यमंत्री देव दर्शन येवजणे अंतर्गत वट्ट 3 ट्रेनींचे आयोजन केले। ह्या यात्रे खातीर सरकाराक वट्ट 3.58 कोटींचो खर्च आयला। शार गुन्यांव शाखेन धाड घालून एमडीएमएची बेकायदेशीर रितीन येरादारी करून मंगलोरच्यान बेंगलोराक एमडीएमए ड्रग्साची विक्री करपी एकल्याक अटक केल्या। पुलिसांनी दुबाविताक अटक करून ताचे कडल्यान 1,35,000चो 27 ग्राम एमडीएमए जप्त केला। हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिश्टी पडटा, देखून पुलिसांची नजर आसप गरजेचें। मडगांव बोर्डा वाठारांतल्या लोकांच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर बुधवारा आमदार विजय सरदेसायान पालिकेचे अधिकारी, ट्रॅफिक पुलीस आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली। बोर्डा वाठारांतल्या लोकांक घाण्याऱ्या उदकाचो त्रास सोंसचो पडटा। 6 दिसां पयलीं लोकांची ही समस्या सोडोवची म्हणून आमदार विजय सरदेसायान पालिकेक निर्देश दिले। हर हर महादेवाचो जयघोष आणि शेकड्यांनी भाविकांच्या साक्षीत गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तीर्थक्षेत्रांचेर बुधवारा महाशिवरात भक्तिभावान मनयली। अभिषेक करून भक्तांनी शिवशंकराची सेवा केली। सगळे कडेन ओम नमः शिवाय हो मंत्र कानाचेर पडटालो। शेकड्यांनी भक्तगणांनी लिंगाचेर दुधाचो अभिषेक आणि हेर विधी करून देवाची सेवा केली।
शारी उदका मार्गावेली वाहतूक वाडोवपाचे दिश्टीन गोंयान वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो केंद्राचो विचार आसा. भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणान वॉटर मेट्रो सुरू करपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. गोंयान वॉटर मेट्रो सुरू करूं येता काय कितें हे खातीर प्राधिकरणान शक्यताय अहवाल मागयला. हे विशींचे काम कोचीन मेट्रोक दिला. भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणाच्या 196व्या बसकेत या प्रकल्पाविशीं चर्चा जाल्ली. प्राधिकरणान हे विशीं शक्यताय अहवालय मागयला. कोचीन मेट्रोक ह्या प्रकल्पाचेर कामाक लायला. शक्यताय अहवाल आयले उपरांत ह्या प्रकल्पाचेर फुडलो विचार जातलो अशें बंदर कप्तान खात्याचो संचालक ऑक्टावियो रॉड्रिगीस सांगता. ताज हॉटेल ग्रुपाच्या सहकार्यान आग्वाद पठाराचेर राज्यांतले सगळ्यात व्हडले कुशळटाय सेंटर उबारतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान दिली. गोंय सरकारान हे विशीं ताज हॉटेल ग्रुपा कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. ह्या कुशळटाय केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या शेकड्यांनी तरणाट्यांक वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. केबल ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सांचो विषय कोर्टात आसा. भुंयगत केबल्सा विशीं मुख्य सचिवान आंतरविभागांची बसका घेतल्या. आमी सगळे ओव्हरहेड केबल जमनी पोंदा स्थलांतरीत करपाचें थारायलां, कारण आतां तात्पुरती वेवस्था जाल्या आनी निमाणो उपाय बेगीनूच काडटले अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान सांगलें. पस्पिसिओच्या कारभारावयल्यान सरकारामदीं कोफुसांव चल्ला. मुख्यमंत्री म्हणटा खाजगी वैजकी महाविद्यालय उबारतले, तर भलायकी मंत्री सांगता नर्सिंग कॉलेज उबारपाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां. हे कोफुसांव आतां सरकारानूच पयस करचें पडटलें अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. हळडोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांच्या सेक्सटॉर्शन प्रकरणात कुकेश रावतार दाखल केल्ली FIR फाटीं घेवपाची मागणी कुकेशान उच्च न्यायालयात केल्या. कार्लोसाचो अश्लील व्हिडिओ मर्फ करून पयशे उखलिल्ल्याची कागाळ आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान केल्ली. कुकेशाचे केस रद्द करपाचे मागणे उपरांत साबार प्रस्न उपरासल्या. हळडोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांच्या सेक्सटॉर्शन प्रकरणात ओडिशाचो रहिवासी कुकेश रावतार दाखल केल्ली FIR फाटीं घेवपाची मागणी कुकेशान उच्च न्यायालयात केल्या.
बुधवारा सांजे म्हापशा शिवोले रस्त्यार एका भिरांकूळ अपघात घडलो। एका वेगान येवपी इनोवा रेंट कारीन एका दुचाकीक नेटान धक्को दिलो आनी दुचाकीचेर आशिल्ल्या बायलेक आनी तिच्या सान्न भुरग्याक 10 मीटर पयस वडीत व्हेली। आवय आनी पुताक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां शिवोलेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर भरती केल्यात। फुडलो तपास चालू आसा। येता त्या 1 मार्च सावन येरादारी नेम मोडिल्ल्यांक जारी केल्ले चलन भरपा खातीर आतां डिजिटल पेमेंट पद्दत वापरप सक्तीचें केलां। आतां कॅश दिवन चलन भरपाक मेळचें ना हे विशींचो आदेश येरादारी पुलिशेन जारी केला। रेल्वे क्रॉसिंगाचेर ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर गवणाळे रस्तो 25 फेब्रुवारीच्यान बंद आसतलो अशी नोटीस गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत मंडळान काडिल्ली। मात 25 तारीख येवनूय गेली तरी रस्तो मात अजुनूय वाहतुकी खातीर उक्तो आसा। आयज जोतो सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवतना दिश्टी पडटा। सत्तरी तालुकोय हाका अपवाद ना, पूण सत्तरीच्या 3 तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवपाचें सोडून स्वयंरोजगाराचो मार्ग आपणायला। कोण हे तरणाटे सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवपाचें सोडून कित्याक तांणी स्वयंरोजगाराचो मार्ग आपणायला? सप्तकी बाजारात हे 3 तरणाटे भाजी विकतना दिश्टी पडटात। सरकारी नोकरे परस धंद्यात 4 पयशे चड जोडपाक मेळटा। कोणाच्या हाती पांया पडून सरकारी नोकरी मेळोवचे परस स्वयंरोजगाराच्या माध्यमांतल्यान स्वताच्या पांयार उबो राविल्ले केन्नाय बरे अशेंय हे तरणाटे सांगतात। बुधवारा सकाळी सुरतच्या एका टेक्सटायल दुकानाचेर उजो लागपाची घडणूक सामकार आयल्या। पयल्या 3 मजल्यांचेर हो उजो लागलो अशें कळटा। उजो पालोवपी दळाक हे विशीं कळीत केले उपरांत ते घडणूक थळार पावले। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागान चांदोर वाठारांतल्या महादेवाच्या प्राचीन देवळाचे रिस्टोरेशन केला। गोंयांत आशिल्ल्या कदम राजवटीच्या काळात चंद्रपूर म्हळ्यार आताचे चांदोर ही राजधानी आशिल्ली। त्या वेळार हे देऊळ उल्लेखनीय आशिल्ले अशें इतिहासकार योगेश नागवेकर सांगता। उपरांत पुर्तुगीज तेंपार ते मोडून उडयल्ले, पूण इतिहासीक दृश्टीन महत्वाचे आशिल्ले देवळाचे अवशेश पुरातत्व सर्वेक्षण विभागान उत्खनन करून वयर काडल्यात। उत्तर प्रदेशाक 144 वर्सांनी जावपी महाकुंभाचो आयज निमणो दीस आशिल्ल्यान उत्तर प्रदेशाच्या पुलिसांनी बोट गस्त वाडयला। बुधवारा स्नान पर्वाचो निमणो दीस आशिल्ल्यान ही बोट गस्त वाडयल्या। निमणो दीस हो बरे भशेन जावचो आनी कसलीच आडखळ निर्माण जावची न्हय ह्या हेतान हो गस्त वाडयला। खंयचीय बोट बेकायदेशीर रितीन चलता जाल्यार ती ताब्यान घेतले। महाकुंभाचो निमणो दीस आशिल्ल्यान हजारांनी भावीक महाकुंभ मेळाक आयल्यात। अंदू वर्सा शेनवार सावन कार्निवाल महोत्सव सुरवात जातलो। गोंय पर्यटन विभागान क्लिवेन मॅथ्यू फर्नांडीस हांची किंग मोमो म्हणून निवड केल्या। परवरीचो कार्निवाल रद्द केल्ल्यान आता 1 मार्चाक पणजेच्यान कार्निवालाक सुरवात जातली। 2 मार्चाक मडगांवां, 3 मार्चाक वास्को, 4 मार्चाक मोर्जे आनी म्हापशा कार्निवालाची मिरवणूक काडटले। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर हांणी आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिल्या। हर हर महादेवाचो जयघोष आनी शेकड्यांनी भाविकांच्या साक्षीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तीर्थक्षेत्रांचेर बुधवारा महाशिवरात भक्तिभावान मनयली। पूण वागातोर दर्यावेळेर मनयल्ल्या महाशिवरात्रेचे वेगळेच खाशेलपण आसा। ते म्हळ्यार इटालियन कलाकारान खडपाचेर कोरातिल्लें शिवलिंग। थळावे लोक तशेंच जायत्या पर्यटकांनी लेगीत येवन दर्शन घेतले। सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हळ्यार आंबो केन्ना बाजारांत उपलब्ध जातलो हे विशीं सगळ्यांची नदर लागून राविल्ली आसा। पूण अंदू आंब्याचो दर मातसो चड आसतलो अशें कळटा। मानकुराद आपूस आंबे गोंयांत मार्चाची शेवट म्हळ्यार बाजारांत उपलब्ध आसतले। हवामान बदलाक लागून आंबे बाजारांत येवपाक एक वेळ कळाव जावं येता।